कोंकणीचो महापुरुष शणै गोंयबाबाची 136वी पुण्यतीथ आयतारा गोंयभर पाळ्ळी. गोंयबाब मूळ दिवचलचो. ताचे यादीन दिवचले मुखेल कार्यावळ जाली. दिवचल कोंकणीचें तीर्थक्षेत्र जावचें अशी इत्सा कोंकणी अकादेमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नायकान उलोवन दाखयली. उपसभापती अनंत शेटान कार्यावळीचें उक्तावण केलें. कोंकणी विशयांत सगळ्यांत चड मार्क मेळिल्ल्या 10वी आनी 12वेच्या भुरग्यांचो कार्यावळींत भोवमान केलो. शणै गोंयबाबान सांगलें कोंकणी सुद्दां कितली स्वाभावीक गजाल आसा. जशें कोंकणी तुमी उलयता, तुमी सपनेता, राग येतकच तुमी सडसडीत ते भाशेंतल्यान गाळ मारता. मोग जेन्ना जाता आवय विशीं बापाय विशीं जेन्ना दाय उलो मारता, आवय म्हणून उलो मारता, ही स्वाभावीक गजाल आसा. अशी स्वाभावीक गजाल जशी महाराष्ट्रांत आसा, बंगालांत आसा, कर्नाटकांत आसा, तशी ती गोंयांतूच आसा. जाल्यार जशी महाराष्ट्रांत मराठी आसा, कर्नाटकांत कन्नड आसा, तशी तुज्या वाठारांत काळजाची कोंकणी आसा. तो दिवचलचो महापुरुश हांगासर जल्मलो आनी ताणें कोंकणीचो नकाशो, एक व्हडलो नकाशो केलो, कोंकणीचो संवसार निर्माण केलो. आमकां दिवचल कोंकणीचें तीर्थक्षेत्र जाल्लें जाय. जे लोक भावार्थी आसता, ते खंयच्या तीर्थक्षेत्रांत वता, धार्मीक स्थळांचे बरोबर आसता. आमचो हो पयलो महापुरुश जाणें आमकां सत्वाची जाणीव करून दिली. लुसोफोनिया गेम्सां खातीर आतां फक्त 4 म्हयने उरल्यात. दर दिसा कामाचो नियाळ घेत काम बरें चल्लां अशें लुसोफोनिया गेम्साचो मुखेल कार्यकारी अधिकारी केशव चंद्रा म्हणटा. देशाची अर्थवेवस्था सध्या बरी नासतना मोठें करंट अकाउंट डेफिसीट आसतना येवजण आयोग गेम्सां खातीर 75 कोटी दिवंक तयार जालो हाचेर केशव चंद्रान खोस उक्तायली. लुझोफोनियाचें काम करून घेवपाक पुराय यंत्रणा दीस रात काम करता अशें चंद्रा म्हणटा. Well, to tell you, see, on a day-to-day basis, there are ups and downs. At times, one day we are very, very happy, other day we are not that happy. So it's not that we are reviewing it on a monthly basis or quarterly basis. We are reviewing it on a daily basis, that how the infrastructure is progressing, not only infrastructure, but there are 14 aspects of the game which are being monitored on virtually on a daily basis. So at this juncture, we are quite confident that we'll be able to finish all infrastructure in time, and we'll also be able to do whatever is necessary in respect of all 14 areas. येवजण आयोगान 75 कोटी दिल्ल्यान आयोजकांक उमेद जाल्या. Yes, the Planning Commission, I'm very happy and fortunate that in this difficult financial year, this is a difficult year for the central government also, given the current account deficit and the target for them to keep it under check. We have been able to get 75 crores of rupees for the games, and which is a very, very heartening thing. एकोलोप कमिटी ह्या कामाचेर बारीक लक्ष दवरता अशें चंद्रा म्हणटा. Yes, they are keeping a tab. I'm receiving the mail. We are also replying to the mail. We are going to have a meeting very soon with the Ecolop, and then there is the chef de mission meeting which will take place, and after the meeting everything would be decided about the conduct of the games. परवरीच्यान खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकर. आज सांजांव बांयत आनी तळ्यांनी उडयो मारून घुमटां आनी गिटारांचे तालार सांजांव फुलोवपाची परंपरा. एकामेकांक बरी बरी गोडशीं करून खावन पिवन मजा करपाचो दीस. सांजांव म्हणल्यार सांज जुवांव बाप्तिसाचें फेस्त. पावसाच्या नेटान बांयो आनी तळयो तुडुंब भरल्यो की सांजांव आनी फुलता. सोमारा सकाळ सावन वता वता थंय सांजावाचोच मूड दिसतालो. सांजांव फुलयतल्या खातीर हो आमचो खासा व्हिडिओ. गोंयकाराचो विवा सांजांव. Viva, 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 viva आमचे वाडवले हे सगळे ल्हान तशे व्हड पोसऱ्या पडटासले सारकी उमेदीन बरोवन वर्सान वर्स बांयचे आमी परब करता. जर पावस पडना जाल्यार हे भाशेन आर्टिफिशियल रेन आमी हे ट्रेडिशन हिंगा दवरला तालिगांव पोसऱ्या पडटात. एक बांय सामान आमी वर्साच्या वर्सा करता आनी चालूच उरतले म्हणून तुमकां आशा हाडटा. Viva, 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 viva Sancho. Viva, 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 viva.
viva Sasha. Bailun kimarun kopalan galun bon foduya. Goshin burun sanaurun soglan watuya. Ani pao abe ponos ondroski rostana kauya. Viva, 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 इतल्याने खबराचे चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट. म्हजे कडेन म्हजे फायनान्सीस प्लॅन करपाक वेळ ना. सॅलरी सरळ सेव्हिंग्स अकाउंटान वता, ताचेर इंटरेस्ट मेळटा 4% आनी म्हारगाय जाल्या दोबरान. बिझनेस आसा, गजाली तर फुडें फाटी जायत आसता. करंट अकाउंटान पैसे आसा ते पडूनच आसा. नो इंटरेस्ट ऑन फ्लेक्सी मनी फ्रॉम PMC बँक, जंय तुमकां सेव्हिंग्स आनी करंट अकाउंटान मेळटा FD चे इंटरेस्ट. आतां म्हाका म्हजे फायनान्सीस प्लॅन करपाची गरज ना. हे काम म्हजी बँक करता. आता करंट अकाउंटाचेर बी इंटरेस्ट जोडटा, ते बी FD रेटीन. कमाल जाली न्ही. विश्वास आनी सुरक्षेचे बंधन. तुमची सेवा होच आमचो आनंद.